20 मंगळार फेब्रुवारीची 18 तारीख 2025. पयलें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 6 वळ 5 तावन 8 पर्यंत, अध्याय 7 वळ 1 तावन 5 पर्यंत आनी वळ 10. पृथ्वेचेर मनशाचें खोटेपण चडोवन येतालें आनी ताच्या काळजांत खोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच घोळनातलें म्हणून सर्वेस्परान पळयलें. आपणे मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पर सुरसुरलो आनी आपल्या काळजांत तो कळवळ्ळो. सर्वेस्परान म्हळें, हांवें रचल्या मनशाक पृथ्वे वयलो हांव नांच करतलों. हांवें रचलेल्या मनशाक हांव पृथ्वे वयलो नांच करतलों. ताचे सोबें जानवरांक, जीवदाळींक आनी अंतराळाच्या सुकण्यांकीय नांच करतलों. तांकां रचलीं म्हणून म्हाका सुरसुरे भोगतात. पूण नोये एकलो मात्र सर्वेस्पराक मानवालो. सर्वेस्परान नोयेक म्हळें, तुज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन तारवा भितर वच, कित्याक हे संततींत तूं एकलो मात्र म्हज्या दोळ्या मुखार प्रामाणीक. शुद्ध मनजातींच्यो दादल्या बायल्यांच्यो 7 जोडयो तुजे संगी घे आनी अशुद्ध मनजातींची दादल्या बायलेची 1 जोडी. अंतराळाच्या सुकण्यांच्योय दादल्या बायल्यांच्यो 7 जोडयो व्हर. हे परी सगळे पृथ्वेर तूं तांची संतत वांचयतलोय. कित्याक आनी 7 दिसांनी हांव 40 दीस आनी 40 रात पृथ्वेचेर पावस धाडटलों. हांवें रचलेले सर्व प्राणी हांव पृथ्वे वयले नांच करतलों. सर्वेस्परान फरमायलेलें तें सगळें नोयेन केलें. 7 दीस सोमतस पृथ्वेचेर आवराचें उदक आयलें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 28. 1a आनी 2, 3a सी तावन 4, 3b आनी 9c तावन 10 पर्यंत. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. देवाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराक नावाडा. महिमा आनी पदवी ताची एकल्याचीच म्हणून हरसिया. ताच्या नावाक फावो ती महिमा दिया. ताचे पवित्र सदरे मुखार प्रणिपात करा. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान घासता. उदका राशीचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो निजायकी घणघणीत वय गंभीरायेन घासता तसो ताळो. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. महिमेचो देव घणघणता. ताच्या मंदिरांत सक्टांचो हो एकच नाद घासता, महिमा. सर्वेस्परान दर्या सागरा वयर आपले सिंहासन मांडला. सासनाक राजा कसो सर्वेस्पर सिंहासनार बसला. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा आनी म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येतल्या. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 8 वळ 14 तावन 21 पर्यंत. जेजूचे शिस उंडे हाडूंक विसरले. मचव्यांत तांचे लागीं एका वयर उंडो नातलो.
अशें आसता जेजू तांकां सत्राय सांगून म्हणालो, पळया, फरिजेवांच्या आनी तशेंच हेरोदीच्या खमीराची सत्राय घेया. आनी शिस एकामेका तर्क कर म्हणाले, आमचे लागीं उंडे नात देखून तो अशें म्हणटा जायजे. पूण जेजू हें जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं उंडे नात म्हणून तुमी कित्याक चिंता करतात? आजुनी तुमकां समजना? तुमकां तितलेंय पारखूंक कळना? तुमची मोत तितली दाड्डी जाल्या? दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना आनी तुमकां उगडास ना? 5 उंडे 5,000 हांवें मोण दिल्या वेळार कितलीं दाली कुडके तुमी बंद काडिल्ले? 12 म्हणून तांणी जाप दिली. आनी 7 उंडे 4,000 जाणांक हांवें मोण दिल्या वेळार कितली दाले कुडके तुमी बंद काडिल्ले? 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तवळ तो तांकां म्हणालो, कशें तर आनी की तुमकां समजना? देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पेट्याची शिमटी नळयेन गेल्यारय नीट जायना, तशें मुनिसी सबार पावटी कांय बदलावण जायनासता आसा तशें उरता. हें तो कितल्या अस्कत सैंबासो म्हणून दाखोवन दिता. हें जावचें मनशान आपल्याच सक्तीचेर बुरूज बांदिल्ल्या वेळार. हें बुरूज खरें जाणवाये मुखार वा देवाचे नदरेंत रेवेचेर बांदलेल्या घरा बरें. वाऱ्यार हलता आनी दुबावान धलता. मनीस हेरांच्या प्रभावाक बेगीनच वळख जाता आनी आपलेंपण विसरूंक सोडटा. संवसारी जिणी शाश्वत वा अमर न्ही, ती थोड्या तेंपाची. केदाळा पोटाबुकेच्या उंड्या थंय मात्र गमन आसता, ते दाळा सोम्याच्या उतरा प्रकार फारिजेवांच्या आनी तशेंच हेरोदीच्या खमीराचे आमी गुलाम जाता. आमी गुलाम जावन ह्या संवसारी येवंक ना, बगार स्वतंत्र भुरगीं जावन आयल्या. आमचे स्वतंत्र आनी अस्मिताय आमकां सर्गीवेची वाट. ही अस्मिताय जुदासा बरी 30 नाण्यांक विक्रीत करूंक गेल्यार अशीर वाटेन चलोवंक, तशें सुवेच्या बिडांतल्यान भितर वचूंक जावचें ना. बगार जिवीत जातलें दुकरा मुखार उडयल्ल्या नाण्या भाशेन. जाणवायेचीं भुरगीं जावन सर्गी राजाचे समजणेचे नागरीक जावया.